बाबरी मशीद प्रकरणात लखनौ विशेष सीबीआय न्यायालयाकडल्यान 32 जाणांची निर्दोष मुक्तता. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड म्हणटा सर्वोच्च न्यायालयात मागतले दाद. IIT विरोधाच्या भूमिकेचेर मेळावलीचे लोक ठाम. अटक जाली तरी उपकारता पण विरोध कायम आसतलो लोकांचे म्हणणे. मडगांव पालिकेची जातली चौकशी. नाले आणि रस्त्याच्या निविदा प्रक्रियेची भ्रष्टाचार विरोधी पथकावरवी चौकशी लोकायुक्ताची शिफारस. भ्रष्टाचाराच्या घडणुकात मंत्री आणि आमदाराचो हात. किरण कांदोळकराचो आरोप. प्रधानमंत्र्याक परतून पत्र बरयतलो खंय किरण कांदोळकर. योकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. प्रस्ताविक IIT प्रकल्पाक जावपी विरोध दिसान दीस वाडतूच आसा आनी थळाव्या लोकांनी आतां आक्रमक भूमिका घेतल्या. तांकां अटक जाल्यार उपकारता पूण गांवांत IIT प्रकल्प येवपाक दिवचे ना अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. अटक केल्ल्या 2 जाणांक सोडोवपा खातीर शेळ मेळावलेच्या लोकांनी बुधवार दीस वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. सर्वेच्या कामाक आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांक आडोवपा खातीर शेकड्यांनी लोक मंगळारा रस्त्यार देंविल्ल्यान शेळ मेळावली वाठारांत तणाव वाडिल्लो. थळाव्या लोकांनी रस्तो आडावन धरल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात पुलिसांची तैनाती केल्ली पूण लोकांक शांत करपाक पुलिशेक जमले ना. आयज जेम जेम काल राती म्हाका पुलीस स्टेशनार आपयलो की तुका कितें तरी विचारपाक जाय म्हणून आनी पुलीस स्टेशनार आपयल्या उपरांत आमकां डायरेक्ट म्हाका अरेस्ट केलो आनी लोकांबान घातलो डायरेक्ट. जसो काय हांवें क्रायम केला, व्हडलो मर्डर केला असो पद्दतीन म्हाका वांगडूंक मेळ्ळी. हांगासर म्हाका डायरेक्ट लोकांबान घातलो आनी एक अशे जे हाताचे ठशे घेता प्लस बोर्ड घेवन फोटो मारले. हे आयज एकाक जो कोण क्रायम करता तेका सुद्दां इतली वायट वागणूक मेळना तितकी म्हाका वायट वागणूक मेळिल्ली आसा. म्हणून हांव म्हणटा की ही IIT केन्नाच जावची ना. आयज हेजेर सोंपोंक ना. आमी हेज्या फुडें कितले दीस आमकां रावचे पडले आतां जेलीन पूण आमी रावतले. ही क्रांतीची ज्योत आसा आनी ही क्रांतीची मशाल पेटलेली आसा आनी ती कोणाक पेटत ते सांगपा येवपाचें ना. म्हणून म्हणटा ही IIT आमची जावची ना. तुमी कितली आमच्या लोकांक भितर उडया पूण आमी कॅर करचे ना. म्हणून हांव म्हणटा की IIT नाका म्हणजे नाका आनी आमी सदांच लोकां बरोबर आसतले. आनी आमचो जो आमदार आसा विश्वजीत राणे आनी जो आमचो मुख्यमंत्री आसा प्रमोद सावंत हांकां हांव सांगता की तूं म्हाका कितले फावटी उडया भितर पूण हांव ह्या लोकां बरोबर आसतलो. म्हाजे मडे पडले आतां पूण मडे पडले आसतल्यान हांव आमच्या लोकां वांगडाच आसतलो आनी ह्या मेळावली वासी वांगडाच आसतलो. की शेळ मेळावलीचो बेजीक प्रश्न आहा तो ओनरशीप. आनी सरकार कितें म्हणटा की तुमच्या कडेन ओनरशीप ना जाल्यार हांव अशें म्हणटा की ही ओनरशीप 55 इयर्स कोणी दवरली. तुमी पयलीं तांकां ओनरशीप दिना आनी ओनरशीप तेंची दवरता आनी आयज म्हणटा तेंच्या कडेन ओनरशीप ना. आयज जे 2 आमचे कार्यकर्त्यांक धरलेले आसा आनी तांकां ज्या पद्दतीन व्हेल्ले आसा तांकां हांगा पुलीस स्टेशनार आपोवन ती पद्दत आहा ती लोकशायेन चुकीची आसा. आनी आमी अशें म्हणटा की तांकां बेगींतल्या बेगीन सोडचें तांकां. आनी नेक्स्ट टायम हांव सांगूंक सोदता तुमकां हांगासर 2 जाणांक बी धरपाचें ना. आमी सगळे जे आसा ते सगळे जेल बरो करपाची आमची तयारी आसा. तेन्ना रायट मागतना जर आमकां भितर उडयता न्हय जाल्यार एकटो ना. दशरथ मांद्रेकार किंवा विश्वेश परब एकटो ना. आमी सगळे आसा. 70चे भूमिपत्र 50,000 लोकांक दवरपाची तयारी करा आनी कितें तो विचार करा. इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. ह्या 2 जाण जे हे एजिटेशन जे लीड करताले तांकां अरेस्ट करून त्यांचो कितें तरी तांकां भंय घालून त्यांचो आवाज हांगा चिड्डुपाचो प्रयत्न केला. पूण आमी डिवायएसपीक सांगलां हें तुमी तशें करून हांगा जावचें ना. जितको तुमी हांगा लोकांक अरेस्ट करतले भंय घालतले तितकें हें प्रकरण वाडटलें. आनी आज हांव तेंय सांगलां की हेजे फुडें वेळ जर पडत अख्खे गोंयचे लोक हांगा काँग्रेसीचे वतीन हांगा आमी हाडून हांगा फौज आमी उबे करतले. आनी जे डिसिजन लोकांचें आसा आमचें कर्तव्य लोकांक नाका. आमी लोकां बरोबर उबे रावतले. लोकांचें कितें म्हणणें आसा तें पयलीं आयकून घेया. सर्वेच्या कामाक आडखळ हाडपाच्या कारणावयल्यान वाळपय पुलिशेन दशरथ मांद्रेकार आनी विश्वेश प्रभूक अटक केल्ली. ह्या दोगांची सुटका करपा खातीर शेळ मेळावलीच्या लोकांनी बुधवारा वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेल्लो. दशरथ मांद्रेकाराची पुलिशेन सुटका केल्ली पूण विश्वेश प्रभू अजूनय पुलिशेच्या ताब्यात आसा. काल जी रातची अरेस्ट जाली विश्वेश प्रभू आमचो कार्यकर्तो मेळावलीच्या लोकां बरोबर सायलेंटली प्रोटेस्ट करताले. हे IIT प्रोजेक्ट जो आसा तांकां त्या गांवच्या लोकांक तो नाका. ताणें शांततेन ते प्रोटेस्ट करतालो. तो थंयची बायल मनशां आशिल्लीं 500 लोक आशिल्ले एकठांय थंय. हे दोगांक तुमी अरेस्ट कित्याक केलो आनी त्या वेळार कित्याक केलो अरेस्ट.
ताची चूक कितें आशिल्ली मागतात ते फक्त सांगता आपल्या गांवच्या लोकांक तुम्ही सांगून दिया, एक व्हाईट पेपर दिया, एक श्वेतपत्र दिया तुम्ही. ह्या प्रोजेक्टासून गांवच्या लोकांक कितें फायदो जातलो, कितें नोकऱ्यो मेळटल्यो, कितें तांची भलायकी जातली ती. हो प्रोजेक्ट लादप हाचो आमी निशेध करता. लोकांक जो ऑप्शन दिवपाक जाय तितको हांवें म्हाका दिसता तुवें जर व्हिडिओ म्हाजो पळयला आसत तर हांच्या लक्षान आयला आसता तांकां सगळी ऑप्शन दिल्ली आसा. हाज्या व्यतिरिक्त आनी खंयचोच मुख्यमंत्री तांकां अशा पद्दतीची इतकी व्हडली ऑप्शन दिवपाक शकना दिसता. ती इट इज अ प्रायड प्रोजेक्ट फॉर द स्टेट ऑल्सो. त्या खातीर त्याय लोकांनी सहकार्य करचें आनी तो प्रोजेक्ट राज्यान जावचो. थँक्यू. गोवा 365 खातीर वाळपयच्यान अनिकेत नार्वेकार. बाबरी मशीद पाडपाचे केशीत लखनौ उच्च न्यायालयान सगळ्या 32 दुबावितांची निर्दोष मुक्तता केली. बाबरी मशीद पाडपाचो कट पूर्वनियोजित नाशिल्लो ही घडणूक अचकीत घडयिल्ल्याचे न्यायालयान आपल्या निकालात म्हटलां. मजगती ह्या निकालाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दितले अशें अखिल भारतीय मुस्लिम लॉ बोर्डान म्हटलां. 16व्या शेंकड्यांतली ही मशीद पाडपा खातीर दुबावितांनी कट रचलो आनी कारसेवकांक प्रवृत्त केल्ल्याचो युक्तिवाद सीबीआयन केल्लो. हे केशीत कोर्टान भाजपा फुडारी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आनी उमा भारतीक क्लीन चीट दिली. देश विभाजना उपरांत घडिल्ली ही दुसरी व्हडली घडणूक. हे घडणुकेंत सुमार 2000 लोकांक मरण आयिल्लें. बाबरी मशीद निकाल. सीबीआय जज सुरेंद्र कुमार यादव हांणी पुराव्यांचो अभाव आशिल्ल्यान दुबावितांची सुटका करपाचो आदेश दिलो. घडणूक पूर्वनियोजीत नाशिल्ली. दुबावितांनी मशीद पाडपी असामाजीक घटकांक आडोवपाचो यत्न केलो. तपास एजन्सी ऑडिओ आनी व्हिडिओ पुराव्यांची सत्यता सिद्ध करपाक शकना, न्यायाधीशान म्हटलां. साध्वी रिथंबारा, लालू सिंग, पवन पांडे, विनय कटियार आनी चंपत राय न्यायालयात हजर आशिल्ले. AIMPLBBचो जाफरयाब जिलानीन सांगले निकालाचेर समाधानी नात, निकालाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दितले. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. गोंयभरच्या रस्त्याची अवतिकाय दाखोवपी गोवा 365ची रस्तो मोहीम चालूच आसा. आयज पळोवया फोंड्याच्या बोरी वाठारांतल्या रस्त्याची अवतिकाय. पोरूं हो रस्तो दुरुस्त केल्लो पूण घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून ह्या रस्त्याचो धूप जाला. ह्या रस्त्या वयल्यान गाडी चलयतना तुमकां चंद्रार गेल्ल्यावरी अणभव येतलो. व्हडली व्हडली फोंडकुलां पडून रस्त्याची सामकीच चाळण जाल्या. खंयचे म्हणून फोंडकूल चुकयतलो देखून गाडी सांबाळून चलोवपच गरजेचें. हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी जायत आसा. दुसरे वटेन बोरी पुलाराय फोंडकुलां पडून सामकीच वाट लागल्या. रस्तो दुरुस्त करचो हे खातीर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाक पत्र बरयिल्ल्याचे सरपंच भावना नायकान सांगले. ते लोकांचे खूप कंप्लेनी येयल्ले आसा ह्या पुला बद्दल. आमी ते फॉलोअप करतले. ते खड्डे बी पडला ते चोराचे बी सर्दी करिला आमी आनी ते फॉलोअप चालू आसा. कलाक फाटले म्हयने एक्सिडेंट जावन जे हांगा हें जाल्लें एक्सिडेंट जावन 3 इलेक्ट्रिसिटीचे कामगार मरण पावले. त्या जाग्यार आमी स्पॉटार आसा आनी हें सर्कल आनी बायपालांतलें सर्कल बारीक करचें, सामकें ल्हान करचें अशें म्हणून आमी नॅशनल हायवे एक रेजोल्युशन दिल्लें आसा पंचायतींतल्यान दिल्लें आनी ताचो आमचो पाठपुराव चालू आसा. आनी म्हाका इंजिनियरान सांगलां की फुडले म्हयन्याक म्हणल्यार काम स्टार्ट करतले. भरपूर डेंजरस म्हणजे तो खूब मोठो जालो आसा. तो सामको बारीक आतां जसो फातोरडा ती सर्कल बारीक केल्या तशी सर्कल बारीक जाता. सर्कल जायत खूब बारीक जावपाक जाय आनी जाता जाल्यार रस्तो वाडोवपाचो प्रयत्न. गोवा 365 खातीर बोरयेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेची भ्रष्टाचार विरोधी पथका कडल्यान चवकशी जावची निवृत्त लोकायुक्त PK मिश्रान निर्देश दिल्लो. लोकायुक्ताच्या निर्देशाक लागून मडगांव पालिका मंडळ आनी मंडळाक तेंको दिवपी आमदाराचेर पेच आयला. लोकायुक्तान 14 सप्टेंबराक दिल्ल्या निर्देशात म्हटलां की उप अधीक्षकाच्या समपातळे वयल्यान अधिकाऱ्या वरवीं ह्या विशयीची चवकशी करची. ही चवकशी 60 दिसां भितर पुराय करची. 64 कामांच्यो खोट्यो निविदा काडिल्ल्याचो आरोप मडगांव शेडो कावन्सिलान केल्लो. दिसाळ्यांनी आयिल्ल्या बातम्याच्या आधाराचेर लोकायुक्तान ह्या विशयी सुमोटो घेतिल्लो. की जो लोकायुक्ता आनी एक रिपोर्ट हें केल्लो आसा दिल्लो आसा रिकमेंडिंग ACB inquiry in the fraud tender process. तेच भाशेन तांणी DMAकूय डायरेक्शन दिल्ले आहात
की तांणी जो रिपोर्ट पेंडींग आहा म्हण तांणी सबमीट केल्ले तो रिपोर्ट आहा तो जाता तितले बेगीन विथीन 60 days ACB मुखार दवरचो म्हणटा आनीक हाजे फुडें ACB क्लियरन्स मेळ्ळे शिवाय 1% त्या टेंडरांतले काम वर्क ऑर्डर दिवपाक जायना म्हण तांणी रिकमेंड केल्ले आसा. हे इन्व्हेस्टिगेशन जालें म्हण पयलीं सद्या म्युन्सिपालिटीक 2 crore सुमार साल्वार जाले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. गोंयांत बेकायदेशीर घडणुको वाडिल्ल्याचे थियेचो आदलो आमदार किरण कांदोळकर म्हणटा. भ्रष्टाचाराच्या घडणुकांत मंत्री आनी आमदाराचो हात आशिल्ल्याचो आरोपूय ताणें केलो. एका म्हयन्या पयलीं किरण कांदोळकरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र बरयल्लें. त्या पत्राची अजुनूय जाप आयली ना. ताकाच लागून आनी एक फावट पत्र बरयतलो अशें किरणाचें म्हणणें. कांय राजकीय फुडारी आनी आमदार बेकायदेशीर घडणुकांक वाव दितात असोय ताचो आरोप. सगळे भ्रष्टाचारी लोक आहात भारतीय जनता पार्टीन, ज्याच्या वरवीं आमच्या गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांची कार्यकर्त्यांची जी इमेज आहा ही मलीन जायत गेल्ली आहा आनी ही इमेज लोकांच्या नदरेन मलीन ना जावची. लोक आयज बेजार जाल्ले आहा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर की अशें पळोवन रावल्ले आहा की केन्ना इलेक्शन येता आनी आमी हांकां घरा धाडटा, आमी हांकां बूथ शिकयता. प्रायम मिनिस्टराक हांवें खास करून बरयल्लें आहा आयज जर तेंच्यांनी सारके उपाय सारके एक्शन ना घेतले, जे भशेन प्रायम मिनिस्टर सांगता की आत्मनिर्भर भारत, इज ऑफ डुईंग बिझनस, ह्यो गजाली जेन्ना सांगता तेन्ना म्हाका दिसता ह्यो गजाली जायना. ह्यो गजाली प्रायम मिनिस्टर सांगता तशी गोंय सरकार प्रायम मिनिस्टराचे कांयच आयकना. हेका लागून प्रायम मिनिस्टरान सक्त कारवाई करची आनी म्हजी मागणी आहा 2 ऑक्टोबर मेरेन तेंच्यांनी जशें देशान स्वच्छ भारत अभियान गांधी जयंतीच्या निमतान केल्लें आहा, परतून म्हजी मागणी की गोंय स्वच्छ गोंय अभियान हे तांच्यांनी करचें. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. काकमुड्डी कुडचड्यार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात ओम भेंडे ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. रातीकडे रस्त्यार बसलेले म्हशीक ताणें गाडी व्हरोन मोकली. नामनेचे वेवसायीक आनी कुडचडीचे आदले नगराध्यक्ष परेश भेंडे हांचो तो पूत. मडगांवच्यान आपल्या घरा कुडचड्यार वतना काकुमुड्डी हो अपघात जालो. रस्त्यार बसलेले म्हशीक ताणें गाडी व्हरोन मोकली. भटक्या गोरवांक लागून अपघात जावपाची पयलीच खेप न्ही. ह्या नादी अशे अपघात जावन कितल्याशाच जाणांक जीव होगडावचे पडल्यात. हांगा रातचे हांव डेली हांगच्यान अप एंड डावन करता. हांगा सद्दां गोरवां बसून आसता मदीं आनी कोण तेजे केअर घेना आनी सारकी लायट सुद्दां आसना हांगा, एक फावटी पेटना. हें सदांचें जाल्लें आसा. आनी एक मनीस आतां काल राती एक मनीस मेलो आनी तेजी कोण जबाबदारी घेवपाक ना, कांय ना. मातशें गोवोरमेंटान रिस्पॉन्स घेवपाचें, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची की ते गोरवां बिरवां ते मातशें कितें तेंच्यांनी करपाचें. ते हांगाच म्हूण न्ही, बांदसाय सुद्दां आसता, काकोडे सुद्दां आसता, पूण रस्त्यार मदीं मदीं बसून आसता गँग करून. तेजे कितें उपाय करा. गोवा 365 खातीर कुडचडीच्यान प्रहर सावर्डेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुंकळच्या वेरोडा वाठारांत लायटीचो आपालिपात चालूच आसा. फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यां सावन लायटीची सारकी पुरवण जायना, पूण आतां परिस्थिती जाग्यार पडपाक लागल्या. थळाव्या आमदारांच्या मजतीन पोरण्यो वायरी बदलून नव्यो वायरी घातल्यात. तशेंच वायरीक लागपी झाडांच्यो खांद्यो कातरपाचें काम आतां चालू आसा. कुंकळी वाठारांत लायटीचो आपालिपात चालूच आसता. पावसात तर लायटच सारकी आसना. लायटीच्यो वायरी पोरण्यो जाल्ल्यान हो प्रॉब्लेम आतां सदचोच जाला. आज आमगेल्यान वायर आतां चेंज करता. आमगे कावन्सिलराक कोता सगळें आमगे काम सगळें कितें जाल्यार कूल तेन्ना लेट जावं कोलय. आतां तुमकां आतां वायर इतली चेंज कोता. लायटी खांबे घालता. लायटी खांबे घालपाचे. आनी हें झाड आतां हे वायर घान हे हामी घान हें झाड दोन फायदो ना. हें झाड पड जाल्यार हामी म्हटल्यार वायर येता. 5 मिनट आसल्यार 1 वर आसना लायट. ओके. मागीर आनी 5 मिनट येतली आनी वयता. सो आयज आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन कॉन्टॅक्ट करून आयज हे आमी नवीन पोल हिंगा आतां इन्स्टॉल करपा लायला. सो आतां 5 इलेक्ट्रिसिटी पोल हिंगा सद्या हाडलेले आसा आनी ते इन्स्टॉल करून ही झाड जें पळय आसा हें झाड मदीं येता तें बी आतां आमी सगळें कट करून ही सगळें निवळ करतले. आनी हेचे खातीर आमी चडशे MLA कडेनय डिमांड मांडिल्लो आनी तेणें बी आमकां सपोर्ट केला. हें जालें आतां फाटले 1 वर्स जालें मायज जालें हे प्रॉब्लेम चालू आसा आनी
पावसान दिसांनी तर चड प्रॉब्लेम जाले. वेरोडेच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. हळदणच्या कुचेली खेळा मैदानाचो विशय दिसान दीस वाडतूच आसा. बुधवारा थळावे लोक खेळामोगी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी म्हापशे पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो. तशेंच हे खेळा मैदान परतून थळाव्या लोकांच्या ताब्यात दिवपाची मागणी केली. खेळा मैदानाचेर चालू आशिल्ले काम थळाव्या लोकांनी आडयले. ही जागा थळाव्या लोकांची, हांगासर खेळा मैदान आसा अशें आसूनय एका बिल्डरान थंय काम हातांत घेतला. ह्या भागात कितलीशीच बेकायदेशीर कामां चालू आशिल्ल्याचो आरोपय तांणी केलो. उपरांत तांणी म्हापशे पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो. आतां हांगा हियरिंगाक हांव सकाळीं 11 येयलो. म्हाका तेंचे सांगलें 11:30 पर्यंत राव म्हणून. आनी आतां सांगता कितें तें हियरिंग जावचें ना, कित्याक सांग कोमनिताचे कोण पदाधिकारी हांगा येयल्ले ना म्हणून. म्हाजो प्रश्न आहा तांकां की कोमनिताचे पदाधिकारी येवचेच ना, तुमी हियरिंग कशेंच करचेच ना, कित्याक सांग हितून सगळें न्हू हितून व्हडलें स्कॅम आसा ह्या ग्रावंडाचेर. आमी आतां RTIन सगळें सोदून काडलेलें आसा. हांव उलयल्लो आसा पयलीं तुमच्या कडेन मिडिया कडेन की तुमकां हांव नांवां हेंची डिक्लेअर करतलो म्हणून. कोण कोण हितून स्टेक होल्डर आसा पळय हांव डायरेक्ट हेजेर येता. कितें सांग आतां हे कितें करतात न्हू CO ते टॅक्निकलिटीचेर वयतात. तांकां अशी तेंच्यांनी शोकोस काडल्या टू फर्नीश सनद विदीन 15 डेज. आतां 15 डेज न्हू 4 म्हयने जाले तेंच्यांनी सनद हाडूंक ना. आनी CO ती फायल आपल्या टेबलार घेवन बसलेलो आसा. इंजिनियरा कडेन हांव फॉलोअप करता ते म्हणटा CO कडेन फायल आसा. आतां आमी सगळे जेन्ना CO कडेन जावन मेळ्ळे, CO आनी 8 दीस जाय म्हणटात आपणाक ते हें करपाक, काम बंद करपाक. हांव समजना कित्या खातीर. आतां होच जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर आसलो तेंचे कडेन आमी उलयल्लें आसा. तेणेच म्हाका सांगलेलें आसा की COनूच कबीर शिरगांवकारांक की एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनितान हें कांय प्रोसेस केल्लो ना. म्हळ्यार अंडर RTI आमकां कळ्ळें कितें आमनसियो म्हणून आहा पळय एटर्नी, तो सगळी हांगा भानगडी केल्ली आसा हेंच्यांनी. आमनसियोन आपणें एफिडेवीट दिल्ली आसा. फाटल्या 6-7 म्हयन्यां सावन हो विशय गाजत आसा. ही कोमुनिदाद जमीन आनी ताचेर खेळा मैदान आशिल्लें, पूण कोमुनिदादीन ही जमीन कोणाक तरी विकिल्ल्याचो आरोप जायत आसा. आनी आतां हे जमनीचेर बांदकामाक सुरवात जाल्या. ही जमीन आतां परत आमच्या ताब्यात दिवची थळाव्या लोकांनी मागला. जितले लिगली आमच्यान जाता ते आमी सगळें करताले, कित्याक आमकां कायदो हातानूय घेवपाचो नाशिल्लो. आनी हाज्या पयलीं अशें जालां की कोरोना खातीर 2-3 म्हयने गेले. ह्या कोरोनाच्या काळान आनी कोरोनाचो फायदो घेवन हांगा काम चालू केल्लें आसा. आज जें काम चल्लां तें चडशें काम म्हाका दिसता हातूंतले 60% जें काम आसा तें तांणी लॉकडावन टायमार केल्लें आसा. आनी मागीर आमकां हें करून म्हणून थोडी प्रक्रिया कायदेशीर करचीच पडटा. ताज्या खातीर आमचे 1-2 म्हयने गेले. हें काम व्हडलें न्ही, हे 15-20 दिसाचें काम एक्चुअली. हे 2 म्हयन्यान जाता न्ही, हे शक्य आसा 2 म्हयन्यान. म्हणून ह्याच 2 म्हयने हे केन्ना घाला विचार, हांगच्याच लोकांक विचार. हे सुद्दां हो रोड हालींच घाला, कित्याक आमी सकाळीं खेळटा हांगा 4 दिसान समजा 4 दीस कोण येवंक ना जाल्यार 5व्या दिसा पळयत जाल्यार हो रोड जाल्लो. आनी आतां पयल्यार तो इंजिनियराचो फोन बंद आसा आनी हांगा काम चालू आसा. आमचे जे इन्स्पेक्शनाक आपयता म्हणजे हो मेळी भगत आहा भितून, जशें कॉन्ट्रॅक्टराक जावं म्युन्सिपाल्टी सगळ्यांक मेळी भगत आहा. हांगा हेंच्या कडेन लायसनूय ना आनी जाय तेन्ना रातचे बितचे हांगा काम चालू आसा. सो आमी हायकोर्टाक आतां ह्या 8 दिसाक वयतले. त्याच्या बरोबर येता त्या 8 दिसाक मॅसिव व्हडलो मोर्चा हो म्युन्सिपाल्टीन आमी काडटले. आनी जालें जाल्यार आमी सगळे मेळून म्हाका दिसता करपाची सुद्दां गरज आसा आमकां. आमी आमचे हे सगळें काम म्हाका दिसता केलां पळय, इल्लिगली केलां तें. जर म्युन्सिपाल्टीक ते रिस्टोर करूंक जायना जाल्यार आमकां रिस्टोर करचें पडटलें. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कमोलकार. गेल्या कांय दिसांपासून उणो जाल्लो कोरोना दुयेंतींचो आंकडो आतां परतून वाडपाक लागला. देशांतल्या कोरोना बाधितांचो एकूण आंकडो 62 लाखाचेर पावला. फाटल्या 24 वरांत 80,472 कोरोना केशींची नोंद जाल्या, जाल्यार 1,179 जाणांच्या मरणाची नोंद आसा. भारतात एकाच दिसात 80,472 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 1,179 जाणांक जीव वगडावचे पडल्यात, जाल्यार 86,428 जाण बरे जाल्यात. आतां मेरेन भारतात 62,25,763 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या. एक्टीव केशी 9,40,000 पावल्यात. 97,497 जाणांक मरण आयला, जाल्यार 51,87,825 पेशंट दुयेंसमुक्त जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोनान नाकापुरो करून सोडिल्ली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रांतल्यो केशी 13,66,000 पावल्यात. आंध्र प्रदेशाच्यो केशी 6,87,000 पावल्यात. कर्नाटकात 5,92,000 केशी आसात. 5,91,000 हो तमिळनाडूचो आंकडो, जाल्यार उत्तर प्रदेशांतली केशींची नोंद 3,94,000 पावल्या. पुराय संवसाराचे परिस्थितीचेर नदर घालीत जाल्यार अशें दिसून येता एकाच दिसात संवसारभरात सुमार 3 लाख केशींची नोंद जाल्या. एक्टीव केशी 3,38,00,000 पावल्यात,
10,12,000 लोकांक मरण आयिल्ल्याची नोंद मेळटा, जाल्यार 2,51,00,000 पेशंट बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. आनी कोरोनान घाम काडिल्ले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश. अमेरिकेचो आंकडो 70,44,000 पावलो. 62,25,000 नोंद करीत भारत दुसरे सुवातेर आसा. 47,80,000 हो ब्राझिलाचो आंकडो. रशियेंतल्यो केसी 11,67,000 पावल्यात, जाल्यार कोलंबियाचो आंकडो 8,24,000 जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.